प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा मातूची 7वी चीट 7 ते 12 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. मागात आनी तुमकां मेळटले, सोदात आनी तुमकां गावतले, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात ताका मेळटा, सोदतात ताका गावता, आनी दारार मागतात ताका तें उगडटलें. आपल्या पुतान उंडो मागीत जाल्यार ताका फातोर काडून दिता, तसलो कोण मनीस तुमचे मदें आसला जाय. आनी मासली मागीत जाल्यार तो ताका सोरोप काडून दितलो. तुमी वायटोबी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार कितलो ओदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतात ताका बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. म्हणटूच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशें तुमी दुसऱ्यांक थंय करात. सोबूत आनी प्रवादी शिकयता तें हेंच. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. पोतून वाचता 3 वस्तू जेजू म्हणटा. मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोडात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? हाचो अर्थ म्हणजे मागात आनी आमकां मेळटलें. पूण आमी ह्या उतराची सजमणी आजून मेळोंक ना म्हणून चड पाटी आमी जेन्ना मागता आनी आमी मागता आमकां तें मेळना म्हूण, आनी मागीर आमी म्हणटा की देव आमकां दिना, देव आमचे रागार आसा, देव आमकां वायट कोत्ता. पूण भाव भयणीनो, आयज ह्या उतराची आमकां पयली सजमणी मेळुया. जेन्ना जेजू खुर्सार उमखतालो, तो आमची पातकां सगळीं आपणाचेर घेतली. ताणें सगळे आमचे कोश घेतले, सगळी आमची पिडा घेतली, जे आमकां वायट जावंक जायलें तें ताणें घेतलें. आनी आतां ताचो मरणाचो वेळ पावलो. मरणाच्या वेळार तो आपल्या बापा कडेन पळयता स्वर्गार म्हणटा, बापा सगळें सोंपलें, बापा सगळें सोंपलें. जें हांवें मनशा खातीर करूंक जायलें तें सगळें हांवें केलें. आनी हांवें आतां सोर तांकां उक्तो केलो. तांची पातकां घेतली, तांचे कोश घेतले, तांची पिडा घेतली, तांचे शिराप घेतले, तांचें वायटपण घेतलें. जें तांकां तें वायट जावंक जायलें तें ताच्या पातकां वरवीं सगळ्या मनशा खातीर हांवें तें घेतलें. आनी आतां सगळें सोंपलें. जिवाची 19वी 30वी वड जेजू म्हणटा, बाबा सगळें सोंपलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना सगळें जेजून सोंपलें तें खरेंच घडून हाडलें आमच्या, तर आमकां तें आतां फावो जावंक जाय जाल्यार आमी खंय कोत्तलें हांव तें. जें जेजून घडून हाडलां तें जावन आसा ओत्मीक. ताणें ऑलरेडी केलां आनी आमच्या एकावंटान घालां. जेन्ना आमच्या बँकेन आमकां कितें कसलें जाय, आमकां पयशे जाय, तेन्ना आमच्यान ते बँकेन वचून आमच्यान ते काडूं येता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आमकां सगळें घडून हाडलां, जेन्ना आमी ताजेर भावट दवरला, तेन्ना आमकां सगळें जें ताणें घडून हाडलां तें आमकां फावो जाता. पूण तें आमकां आपणावपाक गरज जाय, आमकां भावार्थ गरज जाय त्या देवाच्या उतराचेर आमचो विस्वास. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजू कडेन येता आनी कितें मागता, देवा कडेन कितें मागता, तेन्ना गरज आमकां ताच्या उतरा वरवीं मागोन घेवपाक. हाचो अर्थ कितें सजमयता तुमकां. आमी जेन्ना आमचे कपडे लॉन्ड्री कडेन वता, म्हणजे धोबी कडेन, तो लॉन्ड्री ऑर तो धोबीवाला तो कितें करता, तो आमकां जेन्ना कपडे दिता तो म्हणटा 3-4 दिसांनी यात, आनी तो आमकां एक पावती दिता, एक रिसीट दिता. आनी तो म्हणटा हे 3-4 दिसांनी रिसीट घेवन ये आनी दाखय आनी तुजे कपडे व्हर. आतां समजा ते रिसीट घेवन वचना जाल्यार ताचे कडेन कितले कपडे आसतात, तो कितलो लोक येता ताचे कडेन, रिसीट ना जाल्यार तो आमकां कपडे दितलो. आनी समजा म्हजे कडेन म्हाका वचोंक जायना, हांवें कपडे दिले, म्हाका रिसीट आहा, पूण हांवें तें रिसीट काडलें आनी म्हज्या घरच्या कोणा कडेन दिलें, तें रिसीट घेवन तो वेता धोबी कडेन, ताका कपडे मेळचे ना, मेळटले. कित्याक गरज त्या रिसीटाची, गरज त्या पावतीची. त्याच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवा कडेन कितें मागता, रिसीट घेवन वचोंक जाय. आनी रिसीट म्हणजे कितें, पावती कितें न्ही, ताचें उतर. ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जेन्ना जेजू कडेन वता आनी जेजू कडेन कितेंय मागता, तेन्ना देव आमकां केन्नाच ना म्हणिना. पूण आमी कितें करता, आमी मागता.
म्हाका मर्सिडीज दी, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, म्हाका भांगार दी, म्हाका व्हडलें घर दी, म्हाका व्हडलें मोटर दी, ह्योच वस्तू आमी मागता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवा कडेन फकत ह्योच वस्तू मागूंक वेता पूण ताच्या उतरा प्रमाणे मागिना तेन्ना आमकां मेळटलें काय? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी घट आसता, जेन्ना आमी देवा कडेन येता, आमी मागता, आमचो संबंद घट जाता, आमी जेजू कडेन एका दोन मोगाल लोकां मदें जो संबंद आसा त्या भाशेन आमचो मोग आसता जेजू कडेन. फकत मागणें न्ही, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी पालता, खरें ताचें उतर आमच्या दिसपट्टा जिवितान आमी कोत्ता. आमी जो मोग त्या उतरा वरवीं जे आमी आमच्या जिवितान आपणायता तेन्ना आमकां कसलेंच कितें फाल जाता. पूण भाव भयणीनो, कितें जाता आमच्या जिवितान, जेन्ना आमकां कसले त्रास जाता, केन्ना आमकां कितें जाय तेन्नाच आमी देवा कडेन वता, जेजू 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 करून आमी वेता. आनी समजा आमकां जेजू कडेन कांय वचना तेन्ना आमी दुसऱ्या कडेन वेता, एका लोकां कडेन, आरे मातसो आदार कर, हें कर, तें कर. कित्याक आमी फकत जेन्ना आमकां कितें गरज आहा तेन्नाच आमी लोकां कडेन वेता, तेन्नाच आमी जेजू कडेन वेता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो संबंद देवाशी घट जाता तेन्ना आमी त्याचें उतर पाळटा, जेन्ना आमी ताचें उतर दिसपट्या जिवितान आमी कोत्ता, खरेंच ताचो मोग आमच्या जिवितान आपणायता. हो मोग देवाचो ताच्या उतरा वरवीं आमचे भितर व्हांवता आनी हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. दुसऱ्यांक जो आमची गरज आसा तांकां आमी ताचे कडेन वेता आनी तांकां आमी ती देवाची खबर तांकां खरेंच देवाचो मोग दिवपाक पावता. ना तर आमचें फकत देवस्पण जाता, ना तर आमी फकत आमचें कितें म्हणटात तें आमी जें कोत्ता फकत देव आमचेर रागार जावचो ना म्हणून. भाव भयणीनो, आमी केन्नाच कितें कोत्ता जाल्यार भिरांतीन, तेन्ना आमी खरेंच ह्या देवाक आमी वखना. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो, तुजे पासत आनी म्हज्या पासत, आखल्या संवसारा पासत, कित्याक आमचो मोग कोत्ता म्हणून. कसलीच भिरांत आतां आमकां भिरांत कसलीच, एक भिरांत म्हणजे देवाक कसलेंच आमी वायट करून पावूं फुडें सरना. कित्याक हो मोग जो ताणें आमचे भितर धाडला, हो मोग पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे भितर भरला, तो मोग आमचे भितर जो आसा, आमी त्या मोगा वरवीं आमचो संबंद जेजूशी घट आसता आनी त्या मोगा वरवीं आमी दुसऱ्यांक पावता आनी दुसऱ्यांक आमी मोग दिता. ना तर आमी फकत आमकां कितें मेळटलें देवा कडसून, आमकां कितें मेळटलें लोकां कडसून तेंच आमी पळयता. पूण जेन्ना आमी हो लोक देवाचो मोग सजमता, खरेंच हो मोग आमी आपणायता तेच्या उतरा वरवीं तें उतर पाडून, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आनी तेन्ना जेन्ना आमी मागता ताच्या उतरा वरवीं तेन्ना आमकां मेळटा. जेन्ना आमी सोदतात तेन्ना आमकां तें गावतलें आनी खरेंच आमी देवाच्या दारार मागता तेन्ना तें आमकां तें गावतलें. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, होच थाराव जावन आमचो होच नियाळ करून आमी दिसपट्ट्या जिवितान हें देवाचें उतर पाडून खरेंच हो मोग जो देवाचो आसा आमी आपणावपाक आनी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस.